आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. हय, गुड आफ्टरनून. कित्याक आतां न्ही जाल्यार दनपारची पावणे एक जाला आणि आतां न्ही दनपारां हांवें व्लॉग स्टार्ट केला आणि माझा आवाज बी सामको चेंज जाला. स्पीकर फुटलेल्या भशेन गरगरता. काल राती आमी घरा पावली. जसं की तुम्ही माझ्या लास्ट व्हिडिओन पळयलेच आसतलें कालच्या, की काल आमी घरा पावली. घरा आयली तुमकां वाटेर हांव तुमचे कडेन उलयलें बी, बट न्ही मागीर घरा येतकीर कांय शूटच केलें ना. भायल्यान इतले वेळ भोंवन करून येयलें, टायर्ड बी कांय अशें फील जानाशिल्लें, सगळें नॉर्मल आशिल्लें. मागीर जशें एकदां घरा पावलें न्ही, इतलें टायर्ड फील जालें, व्हिडिओ बी करपाचें कांयच मन करना जालें. केन्ना काय न्हिदोन पडल्यार पुरो जालें. सो मागीर व्हिडिओ बी कांयच एंड केलें ना, अशेंच न्हिदून पडलें. न्हिदून पडलें इन सेन्स घरा कडेन येयलें की कितें ना कितें कामां आसतात न्ही, सगळें तें मातशें निवळ बिवळ करपाचें आशिल्लें, तें सगळें केलें. आनी काल फर्स्ट टायम अशें जालां की खंयसान येयलें आनी हांवें बॅग्स बी जी व्हेल्ली पळय न्ही अनपॅक करून, अशें फर्स्ट टायम जालां. तुमकां तर खबरच आसा की हांव खंय गेलें न्ही, इवन ग्रॉसरी शॉपिंगाक सुद्दां गेलें न्ही, एकदां आनी तेन्ना 5 मिनटां भितर न्ही हांव पयलीं बॅगाक हात घालता की तें जें कितें हाडलां पळय न्ही तें सगळें जाग्याच्या जाग्याक दवरिता. तुमकां तर खबरच आसा. बट काल अशें जालें की ना, घरातलें काम पडलें आनी येवपाक बी लेट जाल्लो. सगळें जेवता बी म्हळ्यार आमकां टायम जालो, ऑलमोस्ट 10 जालीं. आनी मागीर तेजे नंतर हांवें क्लिनींग बी करून मागीर न्हिदलें आनी कांयच करपाची ताकदच नाशिल्ली. अशें दिसतालें ना कांयच जायना, फाल्यां पळोवया. सो बॅग्स बी जितली आशिल्ली सगळी तशीच दवरली आनी बॅगां बी खूब न्हिदी. तुमी पयलींच बॅग पॅकिंगाचो म्हाजो व्हिडिओ. सो खूब बॅगां, हे बॅगाक हात घालूं त्या बॅगाक हात घालूं करून तशेंच दवरून न्हिदलें. आनी आतां दनपारची 1:45 जाली, स्टील ती बॅगां तशीच आहा. जे धुवपाचे कपडे आशिल्ले पळय तेच काडून मशिनाक लायले. एकदां मशिनाक घातल्या वयर व्हरून नॅक्स्ट मशीन चालू आसा. आनी कांयच करून आतां म्हाका ते बॅगाक पळयल्यार मनच येना कितें करपाचें. न्हीद येवूं लागतात, तकली दुखूं लागता त्या बॅगांक पळयल्यारूच. म्हाज्या वांगडा अशेंच जाता, एकदां खंयच्यान येयलें न्ही तेन्नाच काम केलें न्ही जाल्यार बरें जाता. मागीर एकदां जर तें मागीर म्हणून दवरलें न्ही, अशेंच मागीर तें उरून पडटा. सो आतां न्ही पयलीं जेवन बी घेता, सगळें करता आनी मागीर न्ही ते कपडे बॅग जे कितें आसा पळय न्ही ते सगळें जाग्याच्या जाग्यार दवरिता. सो कपडे इन सेन्स जे धुवपाचे कपडे, आमी वापरलेले कपडे आशिल्ले पळय ते हांवें धुवपाक घातले. आनी जे यूज करूं नाशिल्ले एक्स्ट्रा साडी सगळे कपडे बी खूब कितें एक्स्ट्रा आशिल्ले न्ही ते आसा. सँडल, शूज सगळे जे पळय व्हेल्ले पळय ते सगळे जाग्याच्या जाग्यार दवरुपाक जाय. ते अर्दे थोड्या बॅगांनीच आसा आनी थोडे पळय न्ही जे यूज केल्ले पळय ते हाडून हे पळय हांगा दवरल्यात. सो ते बीन घालूं जाय भितर सगळें. एक्चुली ते सगळे वताक घालून पुसून बिसून निवळ करून हाडल्या. बट ते आतां सारकें आनी मातशें एकदां वताक दाखोवन बी भितर काडून दवरुपा जाय, एक पॅक बी करून. आनी आजून आमचें जेवण बी रेडी जालेंच ना. दाखयता तुमकां भितर जेवण चालू आसा. हो आसा आयज घरा, दाखयता तुमकां. हॅलो, केस कितें रे ते? सो हे पळय हांगासर जेवण चालू आसा. मसालो जाय ताका आनिल्लोसो. सो हें जेवण आयज म्हणल्यार नुस्तेकार बी येयले ना आमच्या हांगा. ही न्ही बेश्टी आमी रोस टायप केला, बट कांयच घालनासता. जशें आमी कडवण करता पळय न्ही, नॉर्मल मिरसांग वांटून बटाट घालून तशेंच मसाल्याचें केलां. सय भाजून रोसाक कशी करता पळय न्हू तशें बटाट घालून. एक दीस दाखयता तुमकां हेजी बी रेसिपी. मसाल्याचे सवराक म्हणटा तें केलां. सो मागे रेसिपी सवाय भितर मागे रेसिपी रोकडीच मागे रेसिपी तोंड दाखय रेसिपी वालेलें. सो हें केलां आनी म्हाजो ब्रेस्तार हांव आयज शिवराक, ताका लागून हांव बटाट फ्राय करतलें. म्हाका मीठ लावन दवरलां, आतां तें भाजपाक जाय पळय. म्हाका बटाट फ्राय म्हटल्यार म्हाका भाजपाचें म्हणून ना. सो आनी ताका नुस्तें इन सेन्स सुको बांगडो आसा पळय न्ही भाजून दवरला. आतां हो निवळ करून घेवपाक जाय. आनी बाकीचे मेस सगळे हेवटेन तेवटेन पडलेले आसा. सो ते सगळे काडपाक जाय आतां. सो आतां हे सगळें आसा पळय न्ही ते जेवणाचें जें आसा पळय रांदपाचें करपाचें तें सगळें करून घेता. पयलीं जेयता आमी, मागीर किचन बी क्लीन करपाचें आसतलें न्ही तें करता आनी मागीर भितर वचून बॅग बी काडपाचें आसा. आनी खुबशे व्हिडियोज आसा पेंडींग, ते व्हिडियो एडीट करूं जाय, अपलोड करूं जाय, तें काम आसा सगळें. तुमकां ऑलरेडी आयज थर्सडे न्ही रे, आयज थर्सडे. सो आयज तुमकां हळदीचो व्हिडिओ येतलो. जर तुमी हो व्हिडिओ पळोवच्या पयलींच पयलीं पळयल्लो आसतलें. कित्याक म्हणल्यार पेंडींग व्हिडियोज खूब आसा म्हाजे कडेन. हेच्या पयलीं न्ही खुबशे व्हिडिओ मेळटले तुमकां. सो ते पळयात. तुमकां कशें दिसलें म्हणल्यार आवडलें काय ना आवडलें तें कमेंट करून बी सांगात.
आणि माझा आवाज बी इग्नोर करात. तर पहिली मी हे सगळे रांदून घेता, जेवण घेता, क्लीन करता, किचनाचे काम जे आसा ते कंप्लीट करता आणि मागीर न्ही तुमकां मेळटा. काम खूब आसा आयज, ऑलरेडी हाफ डे असोच गेल्लो आसा. सो हे पयलीं करून घेता आणि मागीर मेळटा तुमकां. सो खोबरेल तेलान भाजिल्ले बांगडे, खारे बांगडे, सुके बांगडे हेजे खातीर आनी हे वाडून घेतला ताट. आनी मागेले किंगफीश फ्राय, वेज किंगफीश फ्राय. आनी आतां आमी जेवून घेता. दनपारची न्ही 1:30 जावपा आयले, 1:30 जावपा आयले. सो जेवून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. दनपारची 3 जाली. सगळो पसारो भितर तसोच पडून आसा. कितें करूं, खंयच्यान स्टार्ट करूं म्हणून कळत ना. हे बॅग उखलूं काय ते बॅग उखलूं, कितें करूं कळत ना. तर एक्झॅक्ट 3 जाल्यार अशें चिंतलेलें की रेस्ट मातशें करतलें. 2:30 म्हणल्यार सगळें जें आहा न्ही आटोपून घेतलें म्हणून. बट हिम्मतच जायना. बट आतां ना जाल्यार मागीर, आयज नाल्यार फाल्यां म्हाकाच करपा जाय, हांवेंच काडपा जाय. सो आतां चल या भितर, दाखयता तुमकां कसो पसारो पडला. तर हांव जो पसारो पडला पळय न्ही सगळो आटोपून घेता मातसो. दाखयता तुमकां भितर. सो हे पळयात सगळे हांगा बॅडार धरून हे म्हटल्यार सकाळीं मशीन लायिल्लें पळय न्ही ते कपडे सुकलेले हाडले आनी नॅक्स्ट मशीन लायिल्लें ते वयर घातले. आनी हे सगळे अशें पडलेले आसा हांगा. कितें काडूं आनी कितें दवरूं म्हणून कळना. थोडे कपडे आसा, म्हटल्यार ही लग्नाची साडी बी आसा पळय न्ही, ड्राय क्लिनिंगाक दिवं जाय. हेचे लग्नाचे कपडे आनी ब्लेझर हेजो न्ही घरात विसरून आयली. सो तो बीन वता तेन्ना हाडून दिवं जाय ड्राय क्लिनिंगाक. आनी हे सगळे काडून दवरूं जाय. असो भितर बॅग बी तशेंच आसा. सो हे सगळें न्ही हांव जाग्यार काडून दवरता पयलीं आनी बाकीचें मागीर करता सगळें. कित्याक सगळे कॉस्मॅटिक्स बी पळय हितून अशेंच पडलेले आसा. हे सगळे शूज, सँडल्स ते आनी कपडे काडून घेता पयलीं. लग्नाचे लाडू ते बीन काल बॅगान घालून हाडलेले तशेंच आसा. ते बी काडटा आतां, नाल्यार मुयो येतल्यो न्ही मागीर. जसे की तुम्ही आत्ताच हांगासर पळयला की पसारो सामको न्ही रूमभर जालेलो आसा. जे कितें बॅग्स बी व्हेल्ले पळय न्ही ते सगळे हाडून अशेंच दवरलेले ते अशेंच आसा सगळे. सो पयलीं म्हटलें कपडे जे आसा पळय न्ही ते काडून घेवया. धुवपाचे कपडे जे आशिल्ले ते सकाळीच काडून मशिनान घालून धुल्ले आनी थोडे जे बरे कपडे आशिल्ले ते हातीन बी धुवन दवरलेले. आनी थोडे कपडे आसा जे ड्राय क्लिनिंगाक दिवपा जाय. जशें की तुमी आतांच ही ग्रीन साडी म्हाज्या हातीन पळयल्ली पळय न्ही, ती ग्रीन साडी हळडी दिसा न्हेशिल्ली हांव आनी तिका न्ही सकयल कितें तरी लागलेलें म्हळ्यार अशें डाग असो पडलेलो. तो हांवें आतांच पळयल्लो, म्हटल्यार बॅग जेन्ना ओपन केल्लें पळय न्ही साडी काडली तेन्नाच पळयल्ली. सो ती हांवें काडून सायडीन दवरली ड्राय क्लिनिंगाक दिवपा खातीर. आनी तुमी म्हणटली आतां की बॅग अनपॅक करता काय परत पॅक करता. सो दोनूय कामां करता हांव एट अ टायम. बॅग अनपॅक बी करता आनी परत न्ही तशा तशेंच बॅग पॅक बी केलें हांवें. कित्याक ते बी सांगता. लग्नाक व्हेल्ले जे कपडे आशिल्ले पळय ते काडले आनी थोडे कपडे जे आशिल्ले आमी यूज करून ते तशेंच पॅक केले. कित्याक की हांव परत घरा वता रावपा खातीर. आमी वेनसडेक घरा येयल्लीं. सो हांव सॅटर्डेक परत वचपाचें घरा. सो ताका लागून म्हटलें की थर्सडे दिसा हांवें बॅग अनपॅक करतलें आनी परत 1-2 दिसां खातीर आनी ते बॅग अशेंच लोळोवपाक नाका न्ही म्हटल्यार सोमतेच जे कितें कपडे नाका आशिल्ले ते काडले आनी एक्स्ट्राचे कपडे जे आसा पळय ते घालून परत बॅग केले. जे भावाचें म्हजें लग्न जालां पळय तेजे सॅटर्डेक 5 सो आमी 5 वचपाचीं आनी मागीर हांव 4 दीस घरा रावतलें. कित्याक की घरा न्ही आमचें जात्रा. तुमकां खूब जाणां खबर आसतलें, जी कोण म्हाका पर्सनली वळखता ती जाणत आसतलीं की सावड्ड्या जात्रा आसा आमच्या घरा, आमच्या गांवची जात्रा. सो हांव 5 वतलें आनी थंयच रावतलें 1-4 दीस आनी जात्रा बी जावन मागीर घरा येतलें. हो येतलो 5 जावन नॅक्स्ट डे हो येतलो घरा आनी मागीर जात्रेच्या दिसा लास्ट दिसा हो येतलो. कित्याक घरा कडेन बी अशें आसता न्ही देवाचें हेजें तेजें आनी तेजी बी कामां आसत. लग्नाक लागून खूब दीस तेणें सुटी घेतल्या. सो ताका लागून हो म्हणपा लागलो ना आपूण 5 येता आनी मागीर नॅक्स्ट डे घरा येता, आपली जी कितें कामां बी करपाची आहा ती करता आनी जात्रेच्या लास्ट दिसा येता अशें म्हणून. सो
तेका लागून हांव हे बॅग जे कितें आसा पळय न्ही बॅगान तें काडून घेतलें नाका आशिल्लें आनी जे कितें कपडे बिपडे जाय आशिल्ले ते सगळे परत रिटर्न घालून पॅक करून दवरले आनी हे म्हाजे थोडे मेकअपाचे आयटम मेकअप इन सेन्स जे डेली स्कीन केअर बीन आसता पळय न्ही ते सगळे परत पॅक केले थोडीशी बँगल्स साडयो बीन घेतल्यो देवळाक जात्रेक वता म्हटल्यार देवळान ओटी बी भरपाची आसता ते सगळे करपाक साडी जाय न्ही न्हेसपाक सो ते सगळे जे कितें जाय पळय न्ही ते हांगासर पॅक करून दवरलें हांवें आनी हांव हांगासर म्हाजें काम करतालें तेन्ना हेजी मदीं मदीं लुडबूड ही चालूच आशिल्ली फाटल्यानसून येवन म्हाका म्हणटालो म्हाजे हे कपडे घेतले म्हाजे ते टी शर्ट घेतला हें सगळें विचारत आशिल्लो आनी मागीर जें कितें बॅगान दिसता पळय न्हू हे कोणालें हें केन्ना घेतलें तुवें हें सगळें तेजें क्वेश्चन चालूच आशिल्लें भुरगेले भशेन सो तेका लागून हांव फाटल्यान वळून तेका पळयतालें आनी तेका तेजे जे क्वेश्चन्स आसा पळय तेका रिप्लाय करतालें बॅग पॅक करून जातकीर हांगासर जे कपडे धुवन दवरले पळय ते फोल्ड करतालें सो हांव म्हणपाक लागलें आपूण बी तुका हेल्प करता हांवें म्हटलें तुजे जे कितें नवे कपडे आसा ते फोल्ड कर आनी तुज्या कबडान सारके दवर अशें म्हणून सो ते आमी दोगांय हांगा तेच पांचपर्तनाचेच खबऱ्यो उलयत म्हळ्यार कशें वचपाचें कितें करपाचें तें तुजें काम कशें सेट करतलो तूं हें सगळें डिसायड करत करत आमी हांगा कपड्याचे फोल्ड करताले जे थोडे नवे कपडे धुल्ले आशिल्ले आनी थोडे रेगुलर युजाचे सो हांगासर ते कपडे सगळे फोल्ड केले हांवें मिन्स आमी दोगांयनी मेळोन आनी मागीर काडून न्ही जाग्याचे जाग्यार दवरले म्हळ्यार ज्या जाग्यार जे कपडे दवरुपाचे आसा पळय ते सगळे त्या जाग्यार दवरून घेतले कपडे फोल्ड करता करता हेका येयलो बेजार मागीर म्हाका म्हणपाक लागलो ना तूं कितें करपाचें तें तूंच कर आपूण वयता म्हणपाक लागलो भायर आपल्या बेजार येता अशें म्हटलां आनी गेलो मागीर भायर आनी जशी मागीर हांवें म्हाजें कबड म्हळ्यार म्हाजी सायड जी आसा ओपन केली न्ही ओपन करतकीर म्हाका तकली दुखूंक लागली की कपडे खंयचे खंय कितें कांयच कळना जालें लग्नाक वचपाच्या टायमार कपडे बी आसा पळय न्ही ते मेळटा तशें काडून बॅगान घातलेले उरलेले अशेंच हँगलाक घालून थंय लायिल्ले सगळे मिक्स जावन पडलेले हांव अशें केन्नाच कपडे लायना म्हाजे न्ही सारकें म्हणल्यार हँगलाक घालून एका सायडीच्यान प्लाजोस लेगिंग्स त्यो आसता मिडल सगळे कुर्तास आसता आनी लेफ्ट सायडीच्यान म्हागेले सगळे टी शर्ट्स टॉप्स ते आसता हँगलाक घातलेले सो सगळे मिक्स जावन पडलेले खंय कितें आसा म्हण मेळत ना ऑलरेडी कपडे इतले तितून भितर हें सगळें मिक्स भाजी जावन पडलेली सो हँगल्स सगळी काडली आनी सॉर्ट करून लायली आतां अशें ना की सॉर्ट करून लायले की हांवें कपडे निवळ केले ना तुमकां कबडाक पयल्या कळटलेंच आसतलें की साडयो बीन ज्यो आसता पळय ते साडी कवरान नात बेश्टेच दवरलेले आसा ते सगळ्यांनी हांव मागीर येवन सॉर्ट करलें कित्याक आतां बॅगान बी थोडे कपडे आसात ते बी हाडून मागीर सगळे जाग्याच्या जाग्यार दवरूं जाय मागीर परत हेंकां सगळें हात घालचोच पडटलो म्हणून म्हटलें की ना चल आतां न्ही जे कितें कपडे हँगलाक घातलेले आसा पळय न्ही ते सारके सॉर्ट करून दवरुया म्हटलें तशेंच आनी मागीर जे बाकीचे फूल कबड सेट करपाचें तें हांव येवन करतलें अशें म्हणून सो हे जशे जशे कपडे हातीन मेळटा तशे तशे हँगलाक घालून लावन घेतले थंय सगळे मिक्स जावन पडलेले थोडे हँगलांतल्यान पडपाक बी लागलेले कपडे सो ते सगळे सॉर्ट करून पयलीं घेतले सारके दवरले आनी हेजेय बी कबड खूब मॅसी जालां सगळे कपडे काडून काडून आनी हो जेन्ना कपडे काडटा पळय न्हू तेन्ना खूब मॅसी करून बी उडयता सो ते बीन आतां येवन म्हाका एक दीस सगळे सारके करूं जाय फूल एक दीस हेजेच फाटल्यान वयतलो कपडे दवरुपा आनी हे बारकेले आरमारी तर उगडुपाचीच ना
व्हिडिओ जो आसा पळय न्ही तो काल स्टार्ट केल्लो आनी काल एंड करपाक विसरूनच गेलें. सो व्हिडिओची एंडींग जी आसा न्ही ती आतां हांव आयज करतां. म्हटल्यार ज्या दिसा व्हिडिओ स्टार्ट केल्लो पळय न्ही तेच्या नेक्स्ट दिसा. सो थोडेशें काम आशिल्लें तें करून घेतलें, तें तुमच्या वांगडा बी शेअर केलें आनी आतां जो आसा पळय न्ही आयचो व्हिडिओ हांगाच एंड करता आनी तुमकां फाल्यां सगळ्यांक परत एकदां मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन बाय बाय, टेक केअर.